नमस्कार, प्रुडंट मीडियाच्या खबराचित्रात तुमका येवकार। आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। उसगांव वडाकडे स्कुलाची इंदिरा बालरथ बस आणि ट्रकामदी समोरासमोर जालो अपघात। बसीचो ड्रायव्हर आणि कंडक्टर आगताक सोंपले। एक चली सोंपली। गंभीर जखमी जाल्ल्या 5 भुरग्यांक घाली मेडिकलांत। सध्याचे 35 आमदार मंत्री आणि हेर 180 उमेदवारांचो राजकीय फुडार थारतलो मंगळारा। सकाळी 8 पणजे आणि मडगांवां मतमेजणी सुरू। 2 वरां भितर येतले सगळे निकाल। अठरा ते 30 वर्सांच्या 21% मतदारांनी हे फावट केला मतदान। मत मारपी 60 वर्सां वयले मतदार 16%। तरणाटे मतदार परिवर्तन घडयतात मतदारसंघ पावण्यार काय राज्य पावण्यार कळटले मंगळारा। आमदार मंत्र्यांनी उक्तालो वेंचणूक निकालाचो अदमास। दोघांचे जैताचे दावे। काँग्रेसीचे आमदार मंत्री भाजपा मोग युतीक दितात 16 ते 17 सीट। भाजपाचे आमदार म्हणतात काँग्रेस राष्ट्रवादी 13 वयर वचची ना। आणि खेळामळार स्वप्नील अस्नोडकरान काडिल्ल्या 46 रनांच्या नेटार जीपीएलांत एनआरबी गोवा स्पोर्ट्स अकादमीन जोडले जैत। दुसऱ्या मॅचीत साळगांवकारान मारले सर्वोदयाक 3 विकेटींनी। आता खबर विस्तारान। उसगांवा सर्वोदया हायस्कुलाची इंदिरा बालरथ बस आणि ट्रकामदी वडाकडेन जाल्ल्या अपघातात बसीचो ड्रायव्हर, कंडक्टर आणि एक चली भुरगे आगताक सोंपले। चूक ट्रकाची। गंभीर जखमी जाल्ल्या 5 भुरग्यांक मेडिकलांत घाल्यात। मिनाचे ट्रक लायनी मोडून बेशिस्त चलयतात। तांकां शिस्त लागामेरेन उसगांव मिन येरादारी जावंक दिवचे ना अशी शिटकावणी थंयच्या लोकांनी पुलीस आणि ट्रकवाल्यांक दिल्या। कालवी बस अपघाता उपरांत 1500 भितर शाळेच्या भुरग्यांचेर आयिल्ले हे दुसरे अरिश्ट। स्पॉटार एक्सिडेंट जाले त्याच्या उपरांत आमी जेन्ना स्पॉटार ते पावले तेन्ना आमकां अशें दिसून येयलें की ड्रायव्हर जो गाडी चलयतालो तो ऑन द स्पॉट थंयसर हे आसलो आनी त्याच बरोबर सायडीचो क्लिनर आसलो तो टायरा बांदा पडलेलो। हें प्रत्यक्ष आमी थंय पळयलां आनी फाटलीं भुरगीं आनी तो ट्रकांतलो माल जो आहा तो भुरग्यांचेर पडलो, तोय भुरग्यांचेर पडलो आनी ताका लागून आतां 7 भुरगीं जी आमची भितर आसा भितून एक भुरग्याक मातशी बरीच इंजरी जाल्या, तो ICUन आहा। 6 भुरगीं आमची सद्या बरी स्टेजीर आहा। 2 भुरग्यांक आतां म्हाका डॉक्टर म्हणटालो की तांकां डिस्चार्ज दिता म्हणून हें म्हाका अशें दिसता की पुलिसांनी मातशी थंयसर देखरेख दवरपाची। हें आमी वारंवार आमी सांगत आहा। Total 7 children have been brought. One is little serious. He has been shifted to ICU. Other 6 are all right. They have got minor injuries. And cleaner and drivers also. Cleaner and driver, they died on the spot. And another child also died on the spot. भुरग्यां आमी भायर काडटाले, 5 जाणां भुरग्यांक भायर काडलेलीं आमी आनी एक भुरगें पोना घातलें गाडयेच्या पोना, म्हणजे प्रेसान रावल्लें। त्या भुरग्याक काडलेलें, तें सिरियस मातशें जालें, ताका आमी दुसरे गाडयेन आयडी नेलें आनी ड्रायव्हर आनी क्लिंडर सकयल पडलेलो, ड्रायव्हर प्रेसान आसलो। ती गाडी ओव्हरटेक करताली काय कितें तें आमकां तेन्ना समजना। 6 जाणां भुरगीं आसलीं, 6 जाणां टोटल बसीन टोटल 6 जाणां भुरगीं आसलीं। हातूंतले 5 2 चले आनी 4 चलयो। आनी खंयच्या स्कुलाची ती? सर्वोदय स्कुलाची। चड जबाबदार पुलीस आसा हांगा आणि दुसरो म्हणजे इन्सिडेंट आरोग्य मंत्री। 4 वर्स जाली हांगा तो आतां येते हॉस्पिटलाक फाउंडेशन स्टोन बसोवन गेल्लो। इतले ताणें 108 घेतले, उसगांव कितली दिली? ताका खबर आशिल्लें जर आपण आज इलेक्शनाक उबो रावतलो म्हणून जाल्यार ताणें आमची पयली काळजी घेवपाक जाय आशिल्ली। आमी आयले तेव्हा इलेक्शनाक तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, पूण आतां तुमी स्टाफ वाडय म्हणलो पयलो हांगा हवालदार आसतालो, हांवें एक ASI पोस्ट केल्लो आसा आनी सपोज जर आतां हे फाल्यां बी हें जातलें न्ही, जसो मेळटा तसो हांगा हांव आनी एक एक्स्ट्रा हवालदार दवरता। आनी खास करून हें जें तुमी सांगलां आतां मॉनिटर करपाचें स्कूल टायमिंगांनी, सो आमी आनी ट्रॅफीक वचून जॉयंट मॉनिटर करून दोनी स्टाफ पोस्ट करता, कित्याक म्हणजे डिवायस बी न्ही तुमकां आसता, कळ्ळें न्ही? आतां फाल्यां कितें हांव फाल्यां एक दिसा कावंटींग आसा कित्याक प्रॅक्टिकली तुमी सांगा। सो कावंटींग जाल्यार की नेक्स्ट जे हांव आनी PI ट्रॅफीक तागेले आवय म्हणल्यार सोड कोण तरी आसतलो DYSP लेवलाचेर उलयतले आनी आमी मॉनिटर करपाक आमचेय स्टाफ धाडटा। 215 उमेदवारांचो राजकीय फुडार मंगळार थारायतलो। सकाळी 8 पणजे साळगांवकार लॉ कॉलेज, मडगांवां कारे आणि दामोदर कॉलेज आणि दामोदर कॉलेजींत मतां मेजपाक सुरवात जातली। 2 वरां भितर 40 मतदारसंघाचे निकाल येतले। हे फावट
10 मतदारसंघ एका बरोबर मतामेजपाक घेतले अशें जोड मुख्य वेंचणूक अधिकारी नावतीन सांगले. वोटिंग मशिनां दवरिल्ल्या स्ट्रॉंग रूमात CCTVचे कॅमेरे लायिल्ले आसतले. गोंयची विधानसभा निवडणूक जाल्ली आसा आनी ताचे मतमोजणी फाल्यां घेवपाची आसा. नॉर्थ गोवाचे 23 मतदार केंद्रांची मतमोजणी पणजे VM सालगांवकर कॉलेज ऑफ लॉ थंय घेतले आनी साऊथ गोवाचे 17 मतदार संघाची मतमोजणी मडगांव घेतले 2 जाग्याचेर. कार्य कॉलेज ऑफ लॉ थंय आनी दुसरी दामोदर कॉलेज ऑफ लॉ. पणजे मिरामार 10 कावंटींग हॉल्स आसतले आनी ते 10 कावंटींग हॉलांनी पयल्या रावंडाक 10 कॉन्स्टिट्युएन्सीज घेतले. मडगांव कार्य कॉलेज ऑफ लॉ हांगसर 6 कावंटिंगां घेतले आनी दामोदर कॉलेजान 4 मतदान कावंटिंगां घेतले. सादारणता एका हाका 3 रावंड्स घेवचे पडटले अशें दिसता. कन्सिडरींग पोलिंग स्टेशन नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन सादारण 3 रावंड एकाचे जातले. पयल्यो 10 कॉन्स्टिट्युएन्सी जाले उपरांत मागीर दुसऱ्यो 10 आनी ताजे उपरांत 3 अश्यो पणजे घेतले आनी मडगांव पयल्यो 10 आनी मागीर 7 अशे 2 रावंडांनी काबार करतले. ह्यो सगळ्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी घेवपाच्यो ज्या ज्या हांकां ऑब्जर्वर्साचे हें आसा ताजे प्रमाणे त्यो कावंटींग घेतले. ह्या सगळ्या कावंटिंगचे अरेंजमेंटा बरोबरूच थंय एलोबोरेट सेक्युरिटी अरेंजमेंट दोनी कडेन केल्ले आसात. कसलेच लॉ अँड ऑर्डराचे कसले प्रॉब्लेम जावचे न्ही हाची पूर्ण खबरदारी घेतलेली आसा आनी पोलीस थंय तैनात केल्ले आसा. ताचेच बरोबर EVMची सेक्युरिटीक लागूनय सेक्युरिटी पर्सनल थंय दवरलेले आसात. म्हणजे कशाच परिस्थितीन कसलेच लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लेम जावचे न्ही हाची पूर्ण खबरदारी इलेक्शन ऑफिसान घेतलेली आसा. जे कोण बगे आसतले जे इलेक्शन रिजल्ट पळोवपाक बी आशिल्ले तांचे खातीर स्पेशल बॅरिकेड्स केल्ले आसा आनी सगळ्यांनी बॅरिकेड्सचे भायल्यान रावून कितें ते पळोवपाचें. ओन्ली ऑथरायज पर्सन जांचे कडेन ऑथॉरिटी लेटर्स आसा किंवा जे ऑथरायज आसा त्याच मनशांक त्या केंद्राचेर वचपाची परवानगी आसतली. अन्य कोणाकूच थंय भितर वचपाची परवानगी नासतली. कावंटींग सकाळीं सारकें 8 सुरवात जातलें आनी ते सगळें सोंप म्हणसर कावंटींग थंय उरतलें. म्हाका दिसता सकाळचे 11 पर्यंत कावंटिंगाचो हो जो प्रोसेस आसा तो सगळो सोंपतलो. तरणाट्या आनी नव्या मतदारांनी उत्साह दाखयलो म्हूण हे फावट विक्रमी मतदान जालें अशें राजकीय जाणकार मानतात. वेंचणूक आयोगा कडेन आतां मेरेन एकठांय जाल्ले ते कच्चे म्हायती प्रमाण हे फावट मतदान केल्ल्या 18 ते 30 वर्सांच्या मतदारांचे प्रमाण सादारण 21% म्हऱ्यान आसा. मात ह्या तरणाट्यांनी खरेंच परिवर्तना खातीर मतदान केलां काय कितें आनी परिवर्तन जाल्यार ते राज्य पावंड्यार काय मतदारसंघ पावंड्यार हे मंगळारच सांगतलो. वेंचणूक आयोगांनी हेर माध्यमांनी तरणाट्यां मदीं मतदाना विशीं केल्ले जागृतायेचो परिणाम जाला अशें म्हणूं येता. 18 ते 30 वर्सां भितरल्या सुमार 21% तरणाट्यांनी हे विधानसभा वेंचणुकेंत मतदान केलां. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत जाल्ले मतदानाची टक्केवारी पळयात. मतदान केलां तातूंत उत्तर गोंयांतले 18 ते 19 वर्सां भितरले 2.94% मतदार जाल्यार दक्षिण गोंयांतले 3.17% मतदारांचो आस्पाव आसा. 20 ते 30 वर्सां भितरले उत्तर गोंयांतले 17.43% जाल्यार दक्षिण गोंयांतले 18.14% मतदारांचो आस्पाव आसा. फेसबूक, ट्विटर आनी कॉलेजींनी केल्ल्या जागृतायेक लागून खुबशा तरणाट्या मतदारांनी घरांतल्यान भायर सरून मतां मारलीं. हो तरणाटो भायर सरला तो राज्य पावंड्यार सत्ता परिवर्तन करपाक काय मतदारसंघ पावंड्यार ते मंगळाराच सांगतलो. पणजेच्यान आमचो खबरांकार जेसन सुवारीस आनी चलचित्र खबरांकार देवेंद्र गांवकार. मतमेजणेचे आदले सांजे प्रुडंटान प्रत्येक आमदाराक तांचे वेंचणूक निकाला विशीं अदमास विचारलो. कांय जाणां उलोवन दाखोवंक फाटीं फुडें जावंक लागले. कांय जाणांनी सरळ उलोवन दाखयले. दोनूय मुखेल युतीच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या जैताचो दावो केलोच. पूण म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार काँग्रेसीचे चडशे आमदार आनी मंत्री भाजपा मोग युतीक 16 ते 17 सीट दितात जाल्यार भाजपाचे आमदार काँग्रेसीक 12-13 सीट दिवंक तयार नात. पळयात हो रिपोर्ट. काँग्रेसचे कितले उमेदवार जिखतले ह्या प्रस्नाचेर सभापती प्रतापसिंग राणेन उलोवपाक न्हयकार दिलो. काँग्रेस आघाडीक स्पश्ट बहुमत मेळटलें अशें मुख्यमंत्री दिगंबर कामत म्हणटा. काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडीक कितल्यो सुवाती मेळटल्यो हें पर्रीकारान सांगलें. मात भाजपाक कितल्यो सुवाती मेळटल्यो हें सांगपाक मनोहर पर्रीकारान न्हयकार दिलो. काँग्रेस राष्ट्रवादीक स्पश्ट बहुमत मेळटलें अशें काँग्रेसच्या सगळ्याच आमदारांक दिसता. काँग्रेसीक 20 ते 25 सुवाती मेळटल्यो अशें तांचें म्हणणें आसा.
भाजपा मगो आघाडीक 21 ते 23 सुवाती मेळटल्यो अशें भाजपा आमदारांचे म्हणणे आसा. काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडीक तांणी 12 ते 13 सुवाती दिल्यात. भाजपा आमदार कितें म्हणटा ते पळोवया. गोंयचे फुडले सरकार भाजपा मगो युतीचेच आसतले अशें मगो फुडारी सुदीन ढवळीकाराक दिसता. गोंयांत काँग्रेस राष्ट्रवादीचेच सरकार येतले अशें राष्ट्रवादीचे आमदार म्हणटात. भाजपाक कितल्यो सुवाती मेळटल्यो हें सांगपाक तांणी न्हयकार दिलो. हेर पक्षांच्या आदारान भाजपा मगो आघाडी सरकार घडयतले अशें गोवा विकास पार्टीचो मुखेली मिकी पाशेको म्हणटा. काँग्रेस राष्ट्रवादीक फकत 13 सुवाती मेळटल्यो जाल्यार गोवा विकास पार्टीक वट्ट 9 सुवाती मेळटल्यो असो दावो मिकीन केला. हो आशिल्लो सध्याच्या आमदारांचो अदमास. मतदारांनी कितें कौल दिला हें मंगळारा कळटलें. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.